of the flagship programs of the Prime Minister of the country. We have already spoken about it. Goa has also signed the MOU. We integrating it with DDSSY. And म्हाका तरी दिसता की गोंयच्या लोकांक भरपूर हेचो फायदो जातलो. आनी आतांच आमी चर्चा करतले की तो लिमीट मातसो वाडोवन मायस करपाचो, मॉडल कसो आमी वापरतले ते चेंजीस करतले. मुख्यमंत्री कडेन जेन्ना टायम गावता चर्चा करपाक हे करून फुडें व्हरतले. कित्याक हे सगळे गोश्टी शिकचे पडटा. हे सगळे गोश्टी करून गोंयची जनतेक आमी बी एक्सेसिबिलिटी आनी हेल्थ कॅर ज्या तरेन आमी एक्सेस आमी प्रोवायड करतात त्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आनी टिंकरिंग करपाक स्किमीक कांय हरकत ना. कित्याक आमी पळयलां की इन्शुरन्स कंपनीन प्रिमियम अशीच वाडयली म्हणून आमी TPAक दिवन ते वाडयल्ले आसा. त्याच बरोबर स्कीम कशें इंटिग्रेट करपाक ते सगळें आमचें प्लॅनिंग जाल्लें आसा आनी योग्य तरेन आमी फुडें लिमीट तुमी कितली वाडोवपाक सोदता लिमीट म्हणटा पळय तेन्ना आतां लिमीट आतांच ते आमी चर्चा करतले. डिस्कस प्रिलिमिनरी आहा. कदाचित 2.5 लाखा वयर आमी पर्संटेज पळयले कितले लोक बेनिफीट घेता. 3-4 फॅमिलीच्या मेंबरांक 4 लाख पर्यंत गेल्ले आसा. अप टू 3 मेंबर्स इट इज 2.5 लाख. तेच आमी उलयताले ती कशें कितें करप म्हणून गुजरातान जें मॉडल आहा तेंच्या ऑफिसरांक घेवन तो सारको इवॅल्युएट करून मागीर CM कडेन डिस्कस करून फुडें व्हरपाक काय हरकत ना. देयर वॉज स्टील सम डिस्कशन ऑन सर्टन पॅरामिटर्स एंड जालें सर ते सगळें जाल्लें आसा. पूण मिनीट आय गेट टायम टू स्पीक टू CM आय विल डू इट. पूण एक लक्षात घ्या की हे जे स्कीम लॉन्च केल्या आनी खंयचेच सरकारान कन्सेप्चुलायज बी करूं ना. गोंया राज्यांत गोवा मेडिक्लेम सुरू जाल्ली तेजे उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान DDSSY हाडली आनी हे DDSSYचो पूर्णपणे उपयोग जावचो म्हणून ते बी आमी परत टिंकरिंग केल्लें आसा. पयल्या वर्सान कळटा कितें प्रधानमंत्री आमचे जे आहा नरेंद्र मोदीजी तेणी जो स्कीम हाडल्या हे देशान ट्रान्सफॉर्म जातले. गरीब मनशाक एक्सेसिबिलिटी दिवप हे एकदम अत्यंत गरजेची गोष्ट आशिल्ली जी तेणी केला आनी खंयचेच सरकारान DDSY प्रधानमंत्री ते इंटिग्रेट जातले इंटिग्रेट करतले.